काणकोणा, सांग्यार, सत्तरीन आनी आतां धारबांदोडा जागो थारायिल्ल्या सुवातेर लोकांचो IITक विरोध। वचत थंय निदर्शनां। आमकां आमच्या सुवातेर IIT नाका हेच लोकांचे गाराणे। हाका लागून हो विशय फाटली कांय वर्सां राज्यांत गाजत आसा। IIT नेमकी जातली तरी खंय हाची उत्सुकताय सगळ्यांकूच आसा। हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान आयज केल्ल्या विधानान परत एक फावट IITच्या चर्चेक ओतो आयला। आयतारा फोंड्या गोय IITचो 6वो दिक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, IITचे केंद्रीय अध्यक्ष, संचालक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत IITक बेगीनूच कायमची सुवात दितले हे खातीर सरकार बांदील आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला। The institute is still functioning from the transit campus. I am happy that the progress has been made towards the expansion through the Leeds additional infrastructure from the NIT Goa and the State Institute of the Hotel Management. However, I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. IIT जागो पयल्या लँड सोदप सुरू आहा जाता तितके बेगीन आमी IITक लँड दिता। सो संजीवनी ते जाग्यार जाता म्हणून आयकल्ली कित्याक बेश्टोच बोवाळ करता पयलीं जायना मागीर फायनलायज करा। सो लोकांक कित्याक तर विश्वासान घेना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।